प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आधुनिक संसाराची व्हडली बोब कितें म्हळ्यार संसार आज पाड जाला. होय की नाही? हा वय साबार जाणांच्या तोंडान हांवें आयकलें आमचो संसार पाड जाला. आमी ल्हान आसतना आसलो संसार आतां ना बा. होय की नाही? हा मलगडे म्हणटात आनी ह्या दोळ्यांनी कितें कितें पुरा पळोवंक आसा गी. संसार पाड जाला. होय की नाही? कितले जाणां म्हणटा संसार पाड जाला. फस्टाक सांगतना सगळ्यांनी तकली आले आतां हात वयर घाला म्हळ्यार एकली वयर घालनात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. संसार पाड जाला, संसार पाड जाला म्हणटात. पूण मगाचे न्हू हांवें पळोवनशे बरी संसार कांय पाड जावंक ना. आतां संसार पाड जाल्लो जाल्यार पणसारुकार अणसां जायची आसलीं. वय की न्ही? आंब्या रुकार लिंबे मेळचे आसले. मेळट्यात गी. देवान त्या दीस पणसा रूख रस्ताना ताका सांगलें पणस दी म्हणून. वय की न्ही? ताका पुरो जाला गे पणस दिवन. आतां तुमच्या घरांत तुमच्या आंगणांतच तुमी ल्हान आसतना एक पणसा रूख आसलो. तुमी तशें घरे केल्यात बारीक व्हड आसलें. आतांय पणसा रूख आसा. वय मू लायिल्लो आब मेला. तो पणसा रूख लायिल्लो आब आहा पळय तो मेला. पूण पणसा रूख आनकी आसा. पणस कांय चेंज जाला गी. ताजी रूस चेंज जाल्या गी. कलर चेंज जाला गी. ना सायज चेंज जावंक पुरो. वय ताच्या मुळाक कांय घालनात. वर्साक एक पटी वयर पळोवचें मात पणसा रुखाक कोण इट घालता. वय की न्ही? वय त्या देखून स्पश्टक व्हडले व्हडले जाताले. आतां मुळांत कांय ना. पणस पणसच. वय की न्ही? चेंज जावंक ना. पणसा रुखार पणसूच जाल्यात. आंब्या रुखार आंब्यात जाल्यात. आतां आमची मोत आज वाडल्या. वय की न्ही? आमी कालें करता ना फादर पणसा रुखारी लिंब्या काडयेत म्हणून आमी कालें केलां पणसा रुखाक लिंब्याचो पांटो कशी केला. ओके. आतां कशी सक्सेस जाल्यार लिंब्याच्या पांट्यांत पणस जातात गी? ना ना. पणसा रुखाक लिंब्याचो पांटो तुमी कशी केल्यार लिंब्याच्या पांट्यांत लिंबेत जातात. पळय देवान जें कितें तांकां करूंक सांगलें तें ती करते आयल्यांत तें तशें न्ही फादर. सावास दोशा म्हणटात. आमगेलो पळय पयलें बरो आसलो ताच्या सांगाता केदाळा वचोंक सुरू केलें गी. थोड्यांनी सांगचें आयकलां पयलें बरो चल्लो पदा देव. थोडी म्हणटात म्हजो घोव देव 7 वरां पर्यंत. 7 वरां उपरांत हांवें सांगो ना तुमीन सांगलें जेवण सार म्हणून म्हाका गोचो. प्रेज द लॉर्ड. होय तशें जाल्यार देवान प्रकृतेक दिल्लें काम प्रकृतेन केलां. तर सावास दोशा म्हळ्यार एकामेकाचो वसो म्हणटात. आतां तुमी एक काम करा. घरा वचा ल्हान एक गुंडी काडा. तातूंत एक कार्यातेचें बी एक बेल तेंडल्याचो आनी एक घोसाळ्याचें बी आनी एक बोबळ्याचें बी आनी एक कुवाळ्याचें बी आसल्यार घाला. किरलत गी? किरलत गी? किरलाता. वय की न्ही? बरो सारें पुरा घाला. आतां वाल वयर येता. वय की न्ही? सावास दोशा म्हळ्यार आतां तेंडल्याचीं पाळां बोबड्याक लागतात की नांत? लागतात. वय की न्ही? आतां सावास दोशा जाल्यार ते एकाच गुंडयेंत जातात. कार्यात्याच्या बेलांत घोसाळें जायचें. सावास दोशा म्हणटात न्ही. जाता हे
ना. तर प्रकृती पाड जावंक ना. प्रकृती आसल्या बरी तासा जाल्यार पाड जाला कोण? हांव आनी तूं मात्र. हांव आनी तूं मात्र. तशें जाल्यार मोगाचें न्हू, ह्या पाड जाल्ल्या संवसारांत पाड जाल्ले आमी जियेता जाल्यार आमचें कुटुंबां जिवीत कशें जियेत, आमचें काजरी जिवीत कशें जियेत, एकामेकाक आमी गौरवान लेखचें जाल्यार कशें म्हणलें सवाल आज आमचें तें येवंक पुरो. देवाचें उतर आमी आयकलें. देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाय. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे जाते आसा गी ना. हा, पयल्यांची काजारां इल्लीं म्हणी बाळटालीं, आतांची काजारां ना. सोमार चेडवाक पळयतात, मंगळार एंगेजमेंट जाता, बुधवारा काजर, ब्रेस्तारा शुक्रारा डायवर्स, सोनवारा परत्यान इन्विटेशन प्रिंट. एका हप्त्या भितर काजारी जाता, डायवर्स जाता. आतां म्हणटा आसतना एकामेकाक गौरव दिवचें कशें. आधुनीक संवसारार काजर खंयच्या स्थितीक येवन पावला म्हणलें पयलें आमी इल्लेशें ध्यान करया. कित्याक म्हळ्यार आमची काजराची परिस्थिती कशी आसा म्हूण कळनासतना गौरव दिवचें कशें आमी एकामेकाक. तर आधुनीक संवसाराचें काजर कशें आसा. एकलो म्हाका मेसेजीन सांगता, बिवेर ऑफ मॅरेज. बिवेर ऑफ मॅरेज. काजरा विशीं जागृत रावा. वयगी न्ही, वय 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 गुंडयेन पडल्ल्यांक सगळ्यांक कळटा तें. काजरा विशीं जागृत रावा. लायफ बिफोर मॅरेज एअरटेल. काजरा पयल्यान जिवीत एअरटेल खंय. यू कॅन एक्सप्रेस युअर सेल्फ. ताचें एअरटेलाचें घोशवाक्य, यू कॅन एक्सप्रेस युअर सेल्फ. पळया, काजर जावचे पयलें कोणाडे कोण उलयल्यार कोणी सारताय ना, कोणे कोणा कडेन उलयत. यू कॅन एक्सप्रेस युअर सेल्फ. एक पटी एंगेजमेंट जालें, रिलायन्स ऑलवेज गेट इन टच. त्या 3 म्हयन्यांनींत दोगांची करन्सी कितली मुग जाता गे देव जाणा. कित्याक म्हळ्यार काजर जाल्या उपरांत मागीर उलयनात ती. गेट इन टच. त्या दळात लंबाल्लें नांव मोठ्ठें जावचें. मुन्नी, चिन्नू, राणी. मागीर काजार जाल्या उपरांत पाय पुसची गोणी. फस्ट राणी. यू कॅन एक्सप्रेस युअर सेल्फ. एक पटी काजर जालें, वडाफोन. Wherever you go, Wipes network follows. पेंट्याक वचोंक वतना आमी येता. फाटल्यांत सुवेच्या फाटल्यान सूत आल्ले पर्यंत. काजर जावन 1 वर्स टाटा डोकोमो. डू इट इन न्यू वे. नवें फस्ट पालव इसल्यान, मागीर पालव इसल्यान, मागीर पालव मुखल्यान, मागीर पालव पेंटाक. डू इट इन न्यू वे. काजर जावन 1 वर्स 2 वर्सां आयडिया. ये क्या आयडिया सेठ जी. म्हळ्यार बायलेच्या पंथांत थोड्यो आयडिया येतात. गोवाक मुठी भितर दवर गो, गोवाक मुठी भितर दवर गो, घरा येतना चेक कर गो, शर्टार लांब लांब केस आसूंक साद्या गो, तशें गो अशें गो. तिशींतावन आयडिया. इशींतावन गोवाच्या पंथांत हळे बायल म्हणून माथ्यार ओवन खाणगे नाका. ये क्या आयडिया सेठ जी. काजर जावन 5 ವರ್ಷ जाली, BSNL. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. तें जालें, काजर मुक्तालें. ही आतांची परिस्थिती. हे काजरा पयलें चेडवां कशीं आसतात खंय. काजरा पयलें प्रेमा सखी. काजरा पयलें प्रेमा
सखी. एक पोटी एंगेजमेंट जालें चंद्रमुखी. एंगेजमेंट जालें चंद्रमुखी. काजरा दीस हसनमुखी. कितें म्हळ्यार कॅमेरामॅन सोडनात. स्माईल 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 म्हणून सांज जाताना तोंड जावन आसता. हसनमुखी. पूण काजर दीस पळयले हें चेडू हसनमुखी म्हणून चिंतल्यार 3 दिसा उपरांत कळटा हें हसनमुखी न्हय सुर्पनखी म्हणून. सुर्पनखी म्हणलो शब्द आयिल्लो तुई फुल्ल ज्वालामुखी. काजर जावन 3-4 वर्सां जाली ही फुल्ल मुदकी म्हातारीत जाल्या. काजर जाल्या मुगदार. हे चरके कशे असतात. काजरा पयलें काजरा उपरांत. काजरा पयलें स्पायडरमॅन. काजरा पयलें स्पायडरमॅन. पळया कालें काम काजार जायनाटल्यांक सांगा 5 मिनटां भितर करतात. केदो व्हडलो गुडो जाल्यार सडटात देंवतात. काजार जाल्या उपरांत दमू बांदतात. दंपती हांकां दमू बांदून सुरू जाता. काम जायना. काजारा पयलें स्पायडरमॅन. एंगेजमेंट जालें सुपरमॅन. लास्टाक जाल्यार ह्या सोंडाक एकल्यान म्हणी ओके केले न्ही. सुपरमॅन. काजारा उपरांत जंटलमॅन. जंटलमॅन म्हणजे जंटलमॅन म्हळ्यार जंटलमॅन जायना आमी करता तांकां जंटलमॅन. कित्याक म्हळ्यार काजारांक येता दोगांय एक कडेन बसता. थोडे फावटी ते त्या जाणा आमचे दिश्ट करेक्ट आसता. हो खंय पळयता गी कोणाके कळना. कितलो लोक आसल्यार कोणाके कळना. लो खंय पळोवचें की थंय एक दिवन जंटलमॅन. काजर जावन 1 वर्स 2 वर्सां वॉचमॅन. इगर्जे कायल्यार इल्ले रावया ना फादर घरा बायल मागीर की करता फाल्यां येता मदा. वॉचमॅन. काजर जावन 5 वर्सां जाली डाबरमॅन. ए भोव भोव थंय भोव भोव फुल घरां भोव भोव. काजरा पयले मैने प्यार किया. काजारी जिवितान दोड्यांनी मैने प्यार किया. मैने प्यार किया. काजार जाल्या उपरांत कळटा मैने वो क्यों किया. हांवें कित्या खातीर हें केलें. काजारा पयलें हिरो नंबर 1. काजारा उपरांत कुली नंबर 1. काजारा पयलें काजारा दीस मेड फॉर ईच अदर. काजारा उपरांत मॅड फॉर ईच अदर. म्हणटा आसतना कन्नडांत काजाराक काले म्हणटात दुवे. मदुवे. काले मदुवे ಮರುಳಾಗಿ ದುಡುಕಿ ವೇದನೆ ಪಡುವುದೇ ಮದುವೆ. ಮರುಳಾಗಿ ದುಡುಕಿ ವೇದನೆ ಪಡುವುದೇ मदुवे. तर सबारनी चिंचे बरी काजर फुलगोत्रुगी. थोड्यांनी सांगचे आसा आदल्या जिवितांत हांवें कालें पात केल्लें गे गोत्तू ना वो मेळ्ळा. थोडी आळे तकली हालयतात. तर संवसारार केल्ल्या पातकाक अंगात परीकपण काणगे म्हणून देवान कांय काजाराचो सक्रामेंत घडला गाय ना. काजाराक विवाह म्हणटात. विश्वास वात्सल्यದ हरळू विवाह.
मनशान एकसुऱ्यासचें बरें न्ही ताका सरी जावच्या संगतीक हांव रचतलो म्हणून उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचताव आदामकू देवान न्हीद हाडचें बरी केलें आनी कालें काडलें बोर काडली पळय न्ही कोणाची बोर आदामची बोर काण कोणाक रचलें पळय न्ही त्या खातीर ह्या बायल मनशांक पळयतना म्हाका इल्लो मोसोर जावन स्वताकात आदामक मातयेंत हांव रचलें येवेक खंयत हांव रचलें त्या खातीर पळया टेन्शन इल्लें चड वोवंशें कोणें बायल मनशान पळय न्ही आमकां दादल्यांक आपणे इल्लेशें टेन्शन जाल्यार पुरो आमी आमच्यान तोडवंक जायना आमी सीदा येता खंय इतली भक्तिवंतां तुमी हांव चिंतलें ही गरजेक येता म्हणून बाराक खंय कुडलें आयलें तोंडांत हांव हय आमकां तें टेन्शन तोडवून काडूंक जायना इल्लें घालें आमी कालें करता बायल मनशांक कालें करता तुमी बारी बरी आमचे दिशीन दोगांय लढाय करतात तूं घालून काडना नायल्यार म्हाका दिवं नाय ओके पळया कित्याक चड टेन्शन राखचें या घेवचें सकत बायल मनशांक कितें आसा म्हळ्यार देवान तांकां बरी तावन रचलां वय न्ही पळया बोरू दोन विश्व्यांक राखता बोरी मोव विश्वे काळीज आनी पोपीस वय न्ही तें बोरी भितर दवरलां म्हणटा आसतना खंयत हांव आमी वयर तावन पडल्यार फस्ट मार खावचें कोणें बोरीन वय न्ही कुटुंबान जाल्यार सडाव जावन भुरगीं तितकेशे आडवटे गेल्यार गाळी कोणाक तूं कालें करतलें घरा तुका पळोवंक जावना तुजी भुरगीं वय वय उडपी सांतेंत मेळ्ळी पळया अदीक बार त्या देखूनच पळया कन्नडान सांगतात मात्र भाशे मदर टंग आवयक मात्र जीब आसची बापायक जीब ना मदर टंग भुरगीं जाल्यार हे पळया आवयची भास एग्गी शिकतात वय न्ही बापायची भास शिकनात पर एक व्हॉट्सअपांत ल्हान एक मेसेज आसली ग्लास सकला पडलो ट्रान्सलेट इट इन मदर टंग ट्रान्सलेट इट इन मदर टंग चरको उबे रावला आनी म्हणून सुरू केलें तुज्या हाताक खाले रे बोळनाय रे सकला घाल ग्लास फुटयलो रे मदर टंग आवय काले उलयता तेंच सांगता म्हणटा आसतना एका कुटुंबांत एक स्त्री प्रमुख स्थान घेता म्हणटा आसतना मोगाच्या भावांनी भयणीनो तर काजरी जिवीत देवान आसा केल्लो सक्रामेंट देवान आशिर्वादीत केल्लो सक्रामेंट मनशान एक सुऱ्यासचें बरें न्हय ताका सरी जावच्या संगतीक हांव रचतलो म्हणून आदामक येवेक दिलें आनी पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता काजाराचो सक्रामेंट जेजू आनी पवित्र सभेचो मदलो संबंध सांपावलो विवर्सूंक काजाराचो सक्रामेंट उपयोग करता जें कितें देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाये काजार बरेंत काजार पाड न्हय देर इज नो प्रॉब्लेम इन द मॅरेज
काजारांत समस्येनांत समस्याश्चेत संबंधांत. Problem is in relationship. There is no problem in the marriage. काजारांत समस्येनांत समस्याश्चेत संबंधांत. तुम्ही एंगेजमेंट जावन काजार जालच्या मुसोर कितली रिंगा घाल्यांत. काजारी जिवितांत कितल्यो मुदयो घालूंक मेळटात, कितली रिंगां घालूंक मेळटात. हा 2 घे, 1 घे. एकच घे. ताच्याक पयलें घाल्लें एक एंगेजमेंट. काजारी जिवितांत हर एक काजारी मनीस 5 रिंगां घालतात. 5 रिंग. कितली? 5 रिंगां. एक एंगेजमेंट रिंग घाला न्ही, करेक्ट न्ही? हां. सेकंड मॅरेज रिंग घाला न्ही. हां हां. थर्ड टॉर्चरिंग. करेक्ट आल्यार जालें. वय गे. हां नाजाल्यार टॉर्चर न्ही तें. टॉर्चरिंग. सेकंड टॉर्चर जाल्या उपरांत सफरिंग. सफरिंग. मागीर काजार जाला न्ही एंड्युरिंग. मुखार वचोचें न्ही. सो काजारी जिवितांत हर एकली आमी 5 रिंगां घालता. पूण कित्याक? कित्याक म्हळ्यार काजारी जिविताचो अर्थ समजनासतना काजार जावची आज चड जाल्यांत. एक काळयेक आसलो चेडवाक पळोवंक येता आसतना आस्त बदीक पळयनाटली. पळयताली ना. घर सांबाळटा गी ओके. घरचें काम करूंक येता गी ओके. गोरवांक दूद काडूंक तें काडूंक हें काडूंक ओके. आतां तें ना. आतां तें ना. आतां इंती सारता. तुका रांदूंक येताय? रांदताय? ओके म्हळ्यार वोवांचूक. आतां आस्त बोदीक घर केदें व्हडलें आसा, तोट कितलें आसा, बँक बॅलन्स कितलें आसा. हाचेर काजारां घडचें न्ही म्हणटी. बांदरलें घर 20 वर्सां भितर पोरनें जाता आनी काजार मोडटा. काम पळोवन थोडीं काजार जातात. काम वेता काजार मोडटा. कित्याक म्हळ्यार आज हर एकली आमी आमच्या काजारी जिवितांत एक घर जाय म्हणून आमी चिंता. वयगी न्ही. थोडीं बस स्टँडा कडेन लागीं सायट, रेल्वे स्टेशना कडेन लागीं सायट, एरोड्रोमा कडेन लागीं सायट काण घेवंक प्लॅन करतात. पूण मोगाच्या लागीं घर बांदूंक साबार जण प्रयत्न करनात. त्या देखून काजारी जिवीत मोडटा. काजारी जिवीत मोडटा. काजाराचो अर्थ समजनासतना काजार जावची आज चड जाल्यांत मोगाच्या बाबान आनी भयणीनो. एखाद्या रितीरेक हांव गेल्लो बेंगळूर यशवंतपुरा. थंय म्हाका 75 वर्सांचो एक आब येवन म्हणालो, फादर म्हज्या घरा आज तुमी येच. हांवें म्हळें टायम ना ना एक घडी येवन मागून गेल्यार पुरो. हांगा ती गरजे लागींच म्हजें फ्लॅट आसा. येवन वसा. कांय सोडोंक ना. ग्रावंड फ्लोरार आसा. जायत म्हळें. कालें आबा आज विशेश कालें गे म्हळें. आमच्या काजाराचो 50 वर्सांचो दीस फादर आमगेल्याक इगर्जेक येवंक जायना. तुमी घरा येवन आमकां एक ब्लेस करा. आबान इतलें सांगतना वचनासतना म्हळ्यार आमची चूक न्ही गी. गेलो. आब म्हाका आपोवन भितर व्हरून गेलो. एक मासाचो मुदो बेड्डा वयर न्हिदल्लें हांवें पळयलें. आमी भितर गेल्ल्या क्षणान टप्प उठली व्हडली माई. उठोन आबाक पळोवन म्हणाली, तूं कोण? म्हाका पळोवन म्हणोना पुण्यान. आबाक पळोवन म्हणाली, तूं कोण? ताका तो म्हणालो, हांव तुजो घोव. कितें गे हांवें वस्तूर घाल्ल्यान कळ्ळें म्हण चिंता हांव फादर आब म्हण. नाजाल्यार म्हाकाय म्हण ती मागलें.
मागोवन जावन फाद आगमेंत घाला म्हळ्यार वचोन आगमेंत हाडून हाडलें हांवें ना आल्तारीर आसा म्हणलो भितर गेलो आगमेंत काडून भितर आयला मात्र तक्षण वो कोण अरे ह्या व्हडली मांग कितें जालां गे म्हण हांवें चिंतलें हर एक पडी तो भितर तो रुमाक येताना हांव थंय आसलो एक 10 मिनटां मात्र भितर तो 3 पोटी भायर भितर गेलो 3 पोटी ती व्हडली मांय म्हणाली तूं कोण तूं कोण तूं कोण भायर आयल्या उपरांत आबा कडेन विचारलें आबा व्हडली मांय हुशार ना फादर आज आमचो काजाराचो 50वो दीस वय वर्सां जालीं वय पण काजार जावन 2 वर्सांनी तिची मेमोरी लॉस जाली तिका कोण म्हूण गोत्तू ना उडास ना गेल्या त्या 47 वर्सांतावन हांव तिच्या सांगात जियेते आसा आज 3 मिनटांनी 5 फावटी तिने हांव कोण म्हळें गेल्या त्या 47 वर्सांनी कितले फावटी म्हणा गोत्तू ना म्हाका हर एक फावटी हांव तुजो घोव म्हणटा हांवें आबाक विचारलें आबा एक दीस म्हणी तुका बेजार जावंक नांगी हिच्या सांगात जियोन आनी एक दुसरें काजर जायजें म्हूण भोगोवंक नांगी तुका ताका तो म्हणालो हांव काजर जाल्लो आंब्याच्या रुखाच्या मुळांत न्हय फादर इलेक्ट्रीक आंब्याच्या मुळांत न्हय काजर जाल्लो हांव काजर जाल्लो सक्रामेंता मुखार त्या दीस हांवें एक भास दिल्या फादर सुखांत आनी दुखांत पिडेंत आनी भलायकेंत हांव तुज्या सांगात रावतलो म्हूण हांवें सांगलां त्या खातीर हांव जियेते आसा फादर तिका हांव कोण म्हूण गोत्तू ना फादर पूण म्हाका ती कोण म्हूण गोत्ता तिच्या पिडे वरवीं तिका हांव कोण म्हूण गोत्तू ना पूण हांव समा आसा फादर म्हाका ती कोण म्हूण गोत्ता काजरी जिवीत म्हळ्यार हें मोगाच्या भावान आनी भयणी सोबाय पळोवन काजर जाल्यार थोड्याच दिसां भितर सोबाय वेता आस्तबदीक पळोवन काजर जाल्यार थोड्याच दिसांनी आस्तबदीक नापयस जाता पूण जे कोण मोगाच्या बांदांत पडोवन काजर जातात तो मोग सासनाकी उरता काजारांत एकामेकाक मानान लेखूंक देवाचें उतर आमकां आज उलो दिता मोगाच्या भावा आनी भयणी मोरी माय आमा सोमेस्तांक एक आदर्श जावन आसा तुजे थंय आसले ते 7 गूण आमच्या काजरी जिवितांत आमी आमचे करून काण गेल्यार खंडीत जावनी काजरी जिवीत केदींच बेजार जायना मोगाच्या भावान आनी भयणीन मोरये थंय आसचे आसलें तें ल्हानवीकपण तिणी व्हडपण लेखूंक ना जिवितांत देवाची आवय ती जाल्यार देवाची साकर्ण जावन ती रावली देवाक विधेय जावन ती चल्ली देवाची आवय जावनशें भाग मोरयेक मेळ्ळें पांया वयर पांय घालून राव येत आसलें बस येत आसलें व्हडपण दाखय येत आसलें मोगाचें कासारी जिवितांत कोणी व्हड न्हय कोणी ल्हान न्हय 50-50 त्या देखून देवान बायलेक बोरयेत हांव रचलें घरा वचून चॅक करा जाय जाल्यार तुमची टायलराची टेप खंय म्हणी मेळ्ळ्यार तुमच्या तकलेत हांव लास्ट बोरयेत हांव पांयाक दवरा 50-50 येता 50-50 त्या देखून काजार जाल्या उपरांत तुजी डिग्री तुजें बुदवंतकाय तुजी आस्त तुजे बोधीक खंयचेंच लेखाक येना दोगांकी मान दिवंक आसा दोगांनी दोगां मुखारी ल्हान जावंक आसा
हे मोरी आमकां शिकयता. दुसरें, मोरयेंतय आसलो बोवार्थ, अपरिमीत बोवार्थ.